आंध्र प्रदेशान अनंतापूर हांगासर थिम्मम्मा मरी म्हणून हे जे एक झाड आसा तेजो गिनीस वर्ल्ड रेकॉर्डान सुद्धा तेजो उल्लेख जाल्लो आसा। इतके व्हडले हे झाड आसा आणि हे एक झाड ना तर अख्खे जंगलूच म्हणा एका झाडान तयार केल्लेले आसा आपले स्वताचे अशे। हे जे तुमकां पारंबे दिसतात हे पारंबे सकयल देवल्या उपरांत तेची स्वताचीच एक मुळां जातात आणि ती रोवून तेंचे एक वेगळे झाड जाता आणि इतकी थंयसर झाडां तेजी जाल्लेली आसात की तेचे खरे खोड खंयचे हे सुद्धा वळखपाचें कठीण जाल्लेलें आसा। आणि एकाच वेळाचेर 20,000 लोक रावो शकता अशी इतकी जागा व्हडली त्या वडाची। जो घेर आसा तो इतको व्हडलो आसा त्या वडाचो आणि त्याच बरोबर 600 वर्सां परसूय चड वर्सां जावन हे वड थंयसर आसा अशें मानले वयता। तर ह्या थिम्मम्मा मरी म्हणून ह्या वडाची गोष्ट म्हटल्यार अशें म्हणटात की त्या जाग्याचेर एक बायल सती केल्लेली आणि तेच्या राखेसून एक झाड उगावलें आणि ते हे थिम्मम्मा मरी म्हणून आमकां आंध्र प्रदेश हांगासर पळोवपाक मेळटा। आणि त्याच बरोबर जगन्नाथ पुरी हे जे सगळ्यांक खबर आसलेलें मंदिर आसा थंयसर सुद्धा वडाची पुजा केली वयता।